नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। पेट्रोलियम व्हॅट वाढवणूक बुडिल्ली कमर्शियल टॅक्स येणावळ येना जाग्यार सरकाराचे 3000 कोटींचे टार्गेट वाढ 15%चेर आडकळी। प्रुडंटाचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट। गोय विधानसभेत कामकाज 100% पेपरलेस करपाचे यत्न। आमदारांक लॅपटॉप डेस्कटॉपार जापो। 65% प्रश्न आयले ऑनलाइन। मिकीन कादयेंतल्यान घाले 109। आमे धुळे लोकांची पावसात दैना। न्हंयची पलतड गाठूंक लोकांची शाळेच्या भुरग्यांची व्हडे बंदरावयल्यान कसरत। सरकार पळयता जिवाचो खेळ। लोक मागता फुटब्रिज। गोयची मायनिंग केस ऑगस्टाच्या दुसऱ्या आठवड्यात निकाला खातीर सुप्रीम कोर्टान। कॅपिंग कमिटीच्या रिपोर्टाचेर आधाराचेर कोर्ट थारायताले मायनिंगाचे वर्सुकी कॅपिंग। आणि अंडर 17 वर्ल्ड कपाक गोयच्या खेळगड्यांक चान्स दिलो ना म्हणून जीएफए घालता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाच्या नावान शबय। आमसभेत एआयएफएफचा केलो निषेध। खबरो विस्तारान। पेट्रोलियम व्हॅट वाढवून सुद्धा बुडिल्ली कमर्शियल टॅक्साची येणावळ जाय तशी जाग्यार येना। चालू अर्थीक वर्साच्या पहिल्या 3 म्हयन्यात टॅक्साची येणावळ पळयल्यार अंदूय सरकार घडये टॅक्साचे 3000 कोटींचे टार्गेट गाठूंक पावचो ना। 3 वर्सां जाली सरकाराचे टार्गेट 10 ते 15% चुकता। अंदूय कमर्शियल टॅक्स 15% वाड दाखयता। मात पेट्रोलियम टॅक्स वाढूंक नाशिल्लो जाल्यार परिस्थिती आनी कठीण जावपाची। पळयात पार्सेकार सरकाराचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट। एके वटेन मायनिंग बंद। दुसरे वटेन उत्पादन उद्देगाक गळती। सरकाराच्या कमर्शियल टॅक्साची गाडी कशीच जाग्यार येना। काँग्रेस सरकार वचून पर्रीकार सरकार आयलो तेन्ना सरकाराची कमर्शियल टॅक्साची येणावळ आशिल्ली 2000 कोटी। व्हॅट, सेंट्रल सेल टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स आणि एंट्री धरून पर्रीकार सरकारान 22% वेल्यान 0.1% केल्लो पेट्रोलियम व्हॅट सरकाराच्या तिजोरेची हालत जाल्ल्यान पार्सेकर सरकारान वाडोवन 15%चेर व्हेलो। मायनिंग बंदी आणि पेट्रोलियम टॅक्स काडले उपरांत फाटली 4-5 वर्सां कमर्शियल टॅक्साची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली ती। सरकार टार्गेट दवरता 20-25%चे। प्रत्यक्षात वाड 10 ते 12%। वर्साक 300 कोटी उणे। आता फाटले 3-4 वर्सात जून मेरेन कमर्शियल टॅक्साचे येणावळीची परिस्थिती पळयात। सरकार 20-25%चे टार्गेट दवरता। 10 ते 15 कोटी वयर वचना। उद्देग वेवसाय थंड जाल्ल्यान महत्वाचो व्हॅट टॅक्स वाडू जाय तोच वाडना। येणावळ वाडटा ती बारीक सारीक लक्झरी, एंटरटेनमेंट आणि एंट्री टॅक्साची, फक्त टुरिझमाक लागून। 3 वर्सां फाटीं पर्रीकर सरकारान पेट्रोलियम टॅक्स काडिल्लो तेन्ना गोयची पेट्रोलियम टॅक्साची येणावळ सादारण 170 कोटी आशिल्ली। आता पार्सेकार सरकारान टॅक्स 0.1% वेल्यान 15% केला। ते केल्ल्यान पेट्रोल 10 रुपया वाडले। मात म्हयन्याक पेट्रोलियम व्हॅटाची येणावळ 10 ते 12 कोटी वयर वचना, म्हणजे वर्साक सादारण 150 कोटीच। टॅक्साची येणावळ सादारण 20% वाडटली धरून सरकारान कमर्शियल टॅक्साचे अंदूचे बजेटात टार्गेट 2980 कोटी दवरला। मात वाड 15% वयर वचना। पेट्रोलियम व्हॅट वाडोवंक नाशिल्लो जाल्यार तिजोरेची आनीकय हालत जावपाची। दुसरे वटेन ट्रान्सपोर्टरांनी धमकी दिल्ल्यान सरकारचे एंट्री फीचे येणावळीचे गणितूय हल्ला। उत्पादन उद्देगाक गळती लागल्या। कमर्शियल टॅक्साची कितलीशीच येणावळ अडकता लिटिगेशन्सांनी। रिटेलरांचो बिझनेस ऑनलायन शॉपिंग आणि कंझ्युमर शॉपिंगनी खाल्ला। दर्यादेगांनी कितल्योशोच टुरिझम सर्विसीस सरकाराक टॅक्साक नाडून भायले भायर चल्ल्यात। टॅक्साचे जाळे जाय तशे पातळावंक सध्या सरकाराक जमना। कमर्शियल टॅक्स खाते आसा तितले मनीसबळ घेवन गाडो दुखलता। मायनिंग सुरू जाल्ल्या शिवाय परिस्थिती जाग्यार येवपाची चिन्हां सध्या तरी दिसनात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोय विधानसभा येता त्या अधिवेशनात 100% पेपरलेसाचे टार्गेट गाठपाक सोदता। हातूंतल्यान 15 दिसांच्या अधिवेशनाचे 60 लाख पेपर वाचतले। आमदाराक पासून जाप कागदाचेर मेळची ना। आता मेरेन आयिल्ले 65% प्रश्न ऑनलायन। 3000 प्रश्न अधिवेशनाक आयल्यात, तातूंतले 2000 ऑनलायन आयिल्ले।
मिकीन कादयेंतल्यान 109 प्रश्न घाल्यात. सोमार सावन मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या बजेट चर्चेच्या पहिल्या अधिवेशनाक विरोधक धार काढून रावल्यात. पळयात रिपोर्ट. सोमार सावन विधानसभेचे बजेट चर्चेचे 3 सप्तकांचे अधिवेशन सुरू जाता. अधिवेशन खऱ्या अर्थान पेपरलेस करपाचे सभापती राजेंद्र आर्लेकरान थारायला. या अधिवेशनात आमदाराक जापो कागदाचेर मेळच्यो ना. सगळ्यांक लॅपटॉप वा टॅबाचेर जाप पळोवची पडटली. विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना दिसाक 4 लाख पेपर लागतात. येता ते अधिवेशन 15 दिसांचे, म्हणजे या अधिवेशनात 60 लाख पेपर वाचतले. सामकेच अडीअडचणी वेळार आमदाराक जायच पडले जाल्यार त्या प्रश्नापुरती कागदाचेर जाप दितले आणि प्रश्न सोंपलो की तो परत घेतले. त्या खातीर तारांकीत प्रश्नांचे 5 सेट प्रश्नकाळा वेळार सभाघरांत दवरतले. ह्या फावटी 100% करपाक सोदता अशें न्ही. इट इज पेपरलेस फ्रॉम लास्ट सेशन. तर त्या सेशनाच्या वेळा पासून जी पेपरलेस जाल्लीच आसा, तातूंत कितें वेगळें अशें कांय ना. आतां ह्या असेंब्लीच्या वेळार आमी तातूंत कांय अडचणी थोड्यो आशिल्ल्यो हें आशिल्ल्यो त्यो मातश्यो पयस केल्ल्यो आसात आनी खंय सोंपें केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी पेपरलेस केल्लें आसा तें इट हॅज सेव्ड not only ecology, it has saved our monetarily gains, money also we have saved. मंगळार मेरेन 2953 प्रश्न आमदारांनी विचारल्यात. तातूंतले 65% म्हळ्यार 2,000 प्रश्न आमदारांनी ऑनलायन विचारल्यात. कादयेंत आशिल्लो गुन्यांवकारी आमदार मिकी पाशेकोन खंय 109 प्रश्न घाल्यात. आता पर्यंत जवळ जवळ क्वेश्चनां 2953 येयल्लीं आसा. भितरली स्टार आसात ती 1000, अतारांकीत प्रश्न अनस्टार 1953. गोवा स्टेट गॅरंटीज बिल 2015 येवपाचें एमेंडमेंट. गोवा म्युनिसिपालिटीज एमेंडमेंट बिल 2015. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बिल 2015. हे सद्या आमकां कळयल्या प्रमाणे तरी आनीकूय गव्हर्मेंट बिल येवपाचें आसा. त्या भायर प्रायवेट मेंबर्स बिल्स आनी रिझोल्युशन ते प्रायवेट मेंबर्स दिसा जातले. विधानसभेतलो आपूण प्रामाणीक आमदार आनी आपल्याक अधिवेशनात वचपाकूच जाय म्हूण केस तयार करपाक मिकी सध्या धडपडटा. मिकीक सध्या पॅरलूय मेळना आनी ख्यास्त माफीय मेळना. मिकीचे सगळेच अर्ज सरकारा कडेन आडकल्यात. गुन्यांवकार म्हूण कादयेंत आशिल्ल्या मिकीक अधिवेशनात दिवपाचें कितें काय विचारल्यार सभापती पळयात कितें म्हणटा ते. मिकी पाशेको आसा पळय, ताणें प्रश्न भरपूर धाडिल्ले आसात. ताजे प्रश्न आसात, स्टार्ड आसात, अनस्टार्ड आसात. हे सगळे प्रश्न ताजे आमकां विधानसभेन आयिल्ले आसात. आतां हजर रावप ना रावप हें ताजेर आसा. म्हजे कडेन कांय तशा पद्दतीचें ताजें रिक्विजिशन बी तशें कांय येवंक ना. म्हणटकच हांव कांयच सांगूंक शकना. पण तो थंय आयलो जाल्यार येवपाक जाय ताणें. तशें ही इज नॉट डिस्कॉलिफायड एंड ताका लागून तो जर आयलो थंयसर जाल्यार ही हॅज टू कम इनसायड. ही वील बी एंटरिंग. पेपरलेस अधिवेशन चालीक लावंक पुराय विधानसभा वायफाय जाल्या. बरोबर सगळे आमदार आनी पत्रकारूय वायफाय. सोमार सावन विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जाता. मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे बजेट चर्चेचे पयलेच अधिवेशन. तेरेखोल कुळमुणकार भूंय संपादन धरून राज्याची आर्थीक परिस्थिती ते मोपा आनी जायका सारकेल्या भ्रष्टाचाराच्या केशी मेरेन कितलेशेच प्रश्नांचेर काँग्रेस आनी विरोधक धार काढून रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी महेश घाडी. धारबांदोड्या आमे आनी धुलेच्या लोकांच्या पावसात हाल आनी चुकना जावन जिवाकडेन खेळ चल्ला. दूधसागर न्हंय भरून व्हांवता. दोन्ही गांवाच्या लोकांक पलतडी दाभाळे वतले जाल्यार व्हडे ना जाल्यार बंदराचेर फळे घालून वचपाचे. शाळेच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचे तर सापूच हाल. जिवाकडेन दिसपट्टो खेळ. गांवच्या अंतर फक्त 500 मीटर. मात न्हंय चुकोवन रस्त्यान वचपाक गेल्यार 8 किलोमिटराचो फेरो. राजकारणाची पुलाची आस्वासनां आयकून लोक विटले. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. धारबांदोडच्यान 8 किलोमिटरांचेर आशिल्ल्या आंबे आनी धुलय गांवच्या लोकांचे पावसाच्या दिसांनी सापूच हाल चल्ल्यात. दोनूय गांवच्या लोकांक बाजार पलतडे दाभाळे. गांवची लोकसंख्या सादारण 300. भुरग्यांक शाळाय दाभाळेच. मात दाभाळे वतलो जाल्यार पयलीं दूधसागर न्हंय पार करची पडटा. न्हंयचेर पूल ना. व्हडे ना जाल्यार बंधाऱ्याचेर फळी घालून सर्कस करीत चल्ले. चुकना जावन दीस पडटो जिवाकडेन खेळ. पळयात दूधसागर न्हंय कशी भरून व्हांवता. आनी ही आंबे गांवची भुरगीं शाळेक यो वच करतली जाल्यार कशे घश्टे काडटात पळयात. ही होडी पळयल्यार नांवाक आसा म्हूण कळटा. पणजेकारांच्या नशिबान एका जाग्यार 3 पूल.
आमे धुलय लोकांचे नशिबान गरज असून सुद्धा साधो फूट ब्रिज ना। ह्या ल्हान भुरग्यांक ही परिस्थिती नित्याचीच जाल्या। शाळेत वतना जीव मुठीत धरून वचपाचे आणि येतना जीव मुठीत धरून येवपाचे। कोण येईल जाल्यार हाडपाचे नाल्यार थंय बसपाचे। स्कुलाची भुरगीं आतां सद्याक म्हणटा पावसा पुरते बसी येता, मागीर आमकां बऱ्या एकच उदकांतल्यान वचपाचें पडटा। हे पयलीं सुद्दां इश्कोला भुरग्यांक हेच वडेच आसले, आतां सद्याक बार रद्द जाल्ल्याकच इश्कोला भुरगे तेवढे बसीन वतात, नाल्यार बसी बी कांय नासले हांगसर। दाबाळे वचपाक रस्तो ना न्ही, मात त्या रस्त्यान वतले जाल्यार लोकांक 8 किलोमीटरचो फेरो पडटा। सरकारान खंय हांगा पूल बांदपाची कागदी फॉर्मालिदाद केली, माती तपासून जाली, मात फुडें कांयच ना। लोक म्हणटात फूटब्रिज बांदल्यार सुद्दां मोठे उपकार जाले। आमचे एक बारीकसो फूटब्रिज जावचो, आमी व्हडलो ब्रिज असो मागना, हांगसर एक फूटब्रिज जावचो हीच आमची मागणी एक आसा। आनी हेच जर डिस्टन्स आमकां भायल्यान कवर करता जाल्यार जवळ अप एंड डावन 15 किलोमीटर वयचें पडटा। सरकारा कडेन खूब हें पावलें, हेजें सगळें जाल्लें आसा ऑलरेडी, सॉयल टेस्टिंग जाल्लें आसा, सगळें जाल्लें आसा हांगसर, पूण कोण हें करना। कनेक्ट दिसता न्ही हांगसर, हे गांवच्यान आमच्या गांवच्यान दाबाळ दिसता, आनी हो जर ब्रिज जाल्यार आमी दाबाळेकच पडलेल्या भशेन जाता। आता हे पळयात धुलयकार कशे बंदाऱ्याचेर फळी घालून पलतडे दाबाळे गाठतात ते। हो उपद्व्याप आनी सर्कस तांकांय नित्याची जाल्या। आमकां ही वाटेची समस्या न्हू, आमकां एवढी 2 किलोमीटर पडना दाबाळ वचपाक, न्हू अशें भायल्यान गेले जाल्यार 10 किलोमीटर येता। मात जाणटेल्यांक फळी घालून वचपाक जमना। दुसऱ्या रस्त्यान वतले जाल्यार 12 किलोमीटराचो फेरो मारचो पडटा। आमदार मंत्र्याक सांगून जाले, दरेकल्याच्यो फक्त इलेक्शना पुरत्यो काणयो, पुलाक कोणूच हात घालिना। चिटी घालता आनी भुरगे आसता वयता आमच्या जायना आमी भायल्यान वचता, भायल्यान भायर 10 किलोमीटर येता। तेन्ना आमी कितें म्हणलें, आमकां फक्त पायवाट म्हणून दिया की स्कुटराक पंदरा पुरो अशें म्हणून। हे चित्र भायले न्ही, गोंयच्या गांवांतले। अशे तरेन भुरगीं दिसपट्टे घश्टे काडून शिकतात। सध्या पणजेकार आनी म्हापशेकारांक मांडवीचो 3रो पूल जड जाला। सरकार म्हणटा जायच, आमे धुलयकारांच्या नशिबान मागून साधो फूटब्रिजूय ना। बस पडले उपरांत कालवी पूल जालो। आमे धुलय पुलाक सरकार कोणाची वाट पळयता? आंबे आणि धुले गांवान लोकांची कशी परिस्थिती आहा ती, लोकांक दाबाळ वयतले जाल्यार जवळ जवळ होडे आणि निसण घेवन बंधारो हें करचो पडटा। तर हें सरकारान तेंची मागणी मानून तो एक ब्रिज जालो जाल्यार आंबे आणि धुले गांवच्या लोकांक वचपाक बरें मेळटलें आणि बेगीन पावतले, जावं स्कुलांच्या भुरग्यांचो प्रश्न आहा तो सुटावो जातलो। हांव धुलेच्यान व्ही प्रभू, प्रुडंट मिडिया खातीर। गोयच्या मायनिंगाची केस ऑगस्टाच्या दुसऱ्या आठवड्यात निकाला खातीर सुप्रीम कोर्टान येतली। कर्नाटकाच्या मायनिंग केसीची सुनावणी ऑगस्टाच्या पहिल्या आठवड्यात जातली। आर्यन ओर वेलफेअर फंड रिपोर्ट, मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रिपोर्ट आणि बाकीच्या पर्यावरण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टामुखार संबंधित समित्यो आणि सरकार दवरतलो। कॅपिंग कमिटीच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर खंडपीठ गोयच्या वर्सुकी कॅपिंग कॅपॅसिटीचेर निकाल दितले। घेऊया एक विराम।